देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. लुकाचो 24 वोड 35-48. इमासातावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी ताच्या सांगात्यांक दिली. आनी कशे भाशेन जेजू कुंडो मोडटा आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकूच उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात ते भूत म्हूण ती सोजमली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखशात तशें भुतांक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशलकायेच्या नादार तीं तोरीत दुबावतालीं आनी इतलीं तोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचें कोणें हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें तांकां भाजलेल्या मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची सुमोट, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां सोजमूंक ताणें ताची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरून सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भोगसणें सगल्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. आमकां जेजूचेर बाबार दवरतल्यांक व्हडांतली व्हड गिरेस्तकाय जावंक जाय. जेजू नाजारेतकार हो जेजू पुनर्जिवंतपणान उपरांत शिसांक परतून परतून भेट कोत्ता, तांकां उचामोळाची गिरेस्तकाय उक्ती कोत्ता. आपली जिवाल रोसरोशीत पुनर्जिवंत जाल्ली कूड, म्हजे हात पळयात, तर हांवूच तो. सांजपून पळयात, म्हाका मांस आनी हाडां आसात म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसनात. कितलो बरो म्हजो सोमी. देव म्हजो आपणाक सोडून पयस गेल्ल्या शिसांक सांगाता बसता आनी जेवता. पुरावें जेजू पुनर्जिवंत जाला असलें पुरावें देखल्या उपरांत कोणाच्यान दुबावूंक जाता? जेजूच्या नांवान बरो केल्लो ओपांगूळ मनीस पेद्रूची फाट सोडिनासलो. ही अजापाची घडणी पळयलोलो लोक पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक अजाप जावन पळयतालो. पूण पेद्रू ह्या लोकांक विचारता, कित्याक म्हूण अजाप जातात वो कित्याक म्हूण आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी पाटलाव कोत्तात आनी परगट कोत्ता तो जेजू अनंतवंत आनी प्रमाणीक, तो आमचो सोडवणदार आनी जीव दातार. देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गवाय. आपणाक मेलोली गिरेस्तकाय कुशलकायेन शींच वांटून दितात. ह्या वो त्या मनशाचेर आमची नदर घालपाची सोडुया. आमची खरी गिरेस्तकाय परम संस्कारान आसतलो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू नाजारेतकार. हालेलुया. हे बरे खबरेची परगटणारां जावंक आपोवणें आसा. आमेन.